एक जो प्रश्न येता तो म्हाका दिसता की कॉन्सेप्च्युअली आय थिंक नाव एवरीबडी इज क्लियर व्हाय एप्रील इज बेनिफिशियल, की ह्या वर्साक हे इतले ताकतिकेन करपाचे कित्याक थारायलें, हे फुडल्या अकॅडमीक इयरासान कित्याक करपाचें थारायलें नाका म्हणून. या हातू भितर जेन्ना पळय हो प्रश्न आयलो तेन्ना बाबा हातून कितें खंयच्याय शाळा भितर जर तेजो कितें तांकां डिफिकल्टी येतल्यो काय कितें हाजेर जेन्ना आमची चर्चा जाली तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की विशेश डिफिकल्टी येवपाक प्रश्न ना. थोड्यांचो असो गैरसमज जालो की णव्वेक डिटेन्शन पॉलिसी आशिल्ल्यान णव्वेची कितें हें कामण की णव्वेचो भुरगो बाबा 10वेक बसलो, एप्रील 1 म्हयनो ताणें केलो आनी मागीर रिजल्ट केन्ना तयार जातलो असो एक खूब एंड ऑफ एप्रील तयार जातलो. रिजल्ट एंड ऑफ एप्रिलाकच तयार जातलो. रिजल्ट पयलीं तयार जावचो ना किंवा रिजल्ट तुमी ह्या वर्साक न्ही सदांच असोच. हय, फुडल्या वर्साक रिजल्ट एप्रिलाकच तयार जातलो. ओके. सो अकॅडमीक इयर एप्रिलाच्या सुरवातीक सुरू जातले. तेच सांगता रिजल्ट पयलीं करा म्हणून हांव सांगना. आतां फुडल्या वर्साक जर रिजल्ट पयलीं करपाक जाय जाल्यार तेजेर आमच्यान उपाय येवजण करूंक जाता. हें कशें जुळटलें तें हांव सांगता की 9वे सान भुरगो जो पळय वता 10वेक तो 10वेकच बसतलो आनी समजा तो 9वेक फेल जालो जाल्यार ताका सप्लिमेंटरी एग्जाम आसतली जुलय म्हयन्याक. तो जुलय म्हयन्याक सप्लिमेंटरी पास जालो जाल्यार ऑटोमॅटिकली तो 10वेकच बसतलो. समजा तो फेल जालो सप्लिमेंटरी एग्जामीक जाल्यारय तो 10वेकच बसतलो आनी तो टर्म दवरतलो 9वेचे आनी 10वेचो परीक्षाय दितलो. फक्त तेजो 10वेचो रिजल्ट ऑन होल्ड उरतलो जो पर्यंत 9वी क्लियर करना तो पर्यंत. सो तुम्ही म्हणटात की 8वी मेरेन डिटेन्शन ना 9वेक डिटेन्शन आसची ना. ना 9वेक तें डिटेन्शन आसतलें पूण तें डिटेन्शन अशे तरेचें डिटेन्शन की 9वेक ताका पास जावचोच पडटलो पूण तो एप्रिलाकच जावपाक जाय म्हणना ना अशें म्हणटा तुमी. तो एप्रिलाक जावपाक जाय म्हणना. तेज्यान 10वेची परीक्षा दिवन सुद्दां तेज्यान 9वी पास जावपाक जाता पूण तेगे 10वेचो रिजल्ट अपहोल्ड उरतलो. पण 10वेचो रिजल्ट जो ताजो विथहोल्ड करतले तो जर ताणें 9वी क्लियर केलो ना जाल्यार ताका मेळचो ना. दॅट इज क्लियर. हांव एक मुद्दम ट्रिकी प्रश्न विचारता कारण म्हज्या आनी पेरंट्साची क्लॅरिटी खातीर. समजा ताणें 10वेची एग्जाम दिली आनी कर्मधर्म संयोगान तो 10वी पास जालो आनी 9वी फेल जालो जाल्यार पास जावचोच ना न्ही तो रिजल्ट अपहोल्ड उरतलो. पण तो रिजल्ट खबर आसतलो ना कळचोच ना रिजल्ट जो मेरेन 9वी पास जायना तोपर्यंत ताका 10वेचो रिजल्ट कळचो ना. कारण युनियन कॅबिनेटान डिसिजन घेतला की ते नो डिटेन्शन पॉलिसी विथड्रॉ करता म्हणून. आमची पॉलिसी राज्यांतली किती आसतली. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भितर अशें म्हणलां की 5वेक आनी 8वेक की कॉम्पिटन्सी बेज एग्जाम जावपाक जाय आनी जर भुरग्यांनी ती कॉम्पिटन्सी एचीव केला तो पर्यंतची जाल्यारूच तो मुखार वतलो ना जाल्यार ताका रिपीट करचें पडटलें. हे म्हणिल्ल्यान आनी RTEचें हें जें प्रोविजन आसा नो डिटेन्शन हे दोनी कॉन्फ्लिक्ट जाताले म्हणून RTEतले तें प्रोविजन सद्याक काडलां. हेजे अर्थ नो डिटेन्शन पॉलिसी आयची तारखेक एकदम स्क्रॅप जाली अशें न्ही. ताज्या संदर्भांतल्यो गायडलायन्स आतां NCERT धाडटल्यो. ह्यो गायडलायन्स खंयच्यो बाबा हे नो डिटेन्शन पॉलिसी आतां आसची ना हेजो अर्थ सगळ्या येतेक डिटेन्शन जातलें अशें ना. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीक तरी अशें म्हणलां की 5वेक आनी 8वेक जातलें म्हण. मात 6वेक 7वेक जातलें अशें म्हणिल्लें ना पूण तेजेर क्लॅरिटी आमकां NCERTतले गायडलायन येतगीरच मेळटली. म्हणजे जशें आमचे खातीर आतां जस्ट फॉर कॉमन मॅन्स अंडरस्टँडिंग 10वी आनी 12वी आमचे खातीर खूब म्हत्वाची आतां कारण करियराच्या दृश्टींतल्यान हाजे दृश्टींतल्यान तशें आतां घडये 5वी आनी 8वी जातली. बरोबर हे सारकें तशी आतां 5वी आनी 8वी जातली. आतां ती कशी जातली ह्या संदर्भात आतां गायडलायन्स येतले. एप्रिलाच्या बाबतींत एक टीचर्स असोसिएशनान मुद्दो काडलो की आवर वेदर इज नॉट कंड्युसिव्ह फॉर स्टुडंट्स टू अटेंड क्लासीस म्हणून. हाजे कडेन तुमी कशें पळयता. आतां कशें आसा की वेदर म्हणटा तो असो प्रश्न आसा की गोंयाक समजा जर एप्रिलाक कंड्युसिव्ह न्ही म्हणटा आमी आनी जुनाक चड पावस पडटा तेन्ना ते कंड्युसिव्ह जाता अशें ना न्ही. मग वेदर हें अशें आसा की आतां म्हाका थोड्या जाणांनी हें घातलो थोड्या जाणांनी मेसेजी घातल्यो खरें मार जुनाक एक्चुली खूब पावस पडटा एक्चुली गोंयाक जुनाक दिवपाक जाय म्हण हें इंडिविज्युअल प्रत्येक जुलयाक दिवपाक जाय म्हणटा तूं पावस चड पडटा म्हण गोंयाक आनी अदरवायजूय बी थोड्यांक मिरगाचें नक्षत्र याद जातलें. सो पण हें प्रत्येकाचें इंडिविज्युअल ओपिनियन जालें. सिस्टम तशी चलपाक शकना म्हणटा. सिस्टम तशी चलपाक शकना. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार आमी मुद्दाम तो लक्षांत घेवन
एप्रिलाक थोडे गरमी आसता म्हणजे हे लक्षात घेवन आमी एप्रिलाक म्हणल्यार 11:30 वयर तुमी दवरनाका म्हण. ओके 11:30 पर्यंतच दवरा. क्लासीस 11:30 11:30 सोंपतल्यो आनी 11:30 वयर तुमी दवरनाका क्लासी भुरग्यांच्यो क्लासी 11:30 वयर दवरनाकात. हें सांगपा फाटलें कारणूच अशें की तेन्ना इल्ली गरमी चड जाता गोंयांत.